धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 15 ओळी 1 ते 21. जेरुसल्याक आख्खी पवित्र सभा पयले फावटी जमता तेन्ना जुदेयाक थावन कांय मनीस येवन आमच्या भावा भयणीक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोद केल्या शिवाय तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं हे मनीस पावलूचेर आनी बार्नाबासाचेर उपरासले आनी तांचे मदें मोठो वाद विवाद जालो. शेकी असो थाराव जालो. पावलून आनी बार्नाबासान आनी तांचे मदल्या थोड्या जाणांनी जेरुसल्याक वचून ह्या तोणट्या विशीं धर्मदूतां आनी जाणट्या कडेन भासाभास करची. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फेनिसियेंतल्यान आनी समारियांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थ धरलो ते सांगीत गेले. आनी ही खबर आयकून सगळ्या भाव भयण्यांक व्हड खुशालकाय भोगली. ते जेरुसल्याक पावले तेन्ना तांकां पवित्र सभेन धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी येवकार दिलो आनी तांणी आपणा वरवीं देवान केलें तितल्यांची खबर सांगली. पूण फारिजेवांच्या पंगडांतल्या कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखळ हाडली. तांची सुनोद करूंक जाय आनी तांकां मोइजेसाची समूर्त सांबाळूंक लावंक जाय. ह्या तोणट्या विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. मोठो वादविवाद जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावा भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभवर्तमान आयकूंक आनी भावार्थ धरूंक पयल्या दिसा थावन देवान म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणून आनी सगळ्यांची काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिली. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्या न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हावूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांचे मानीर घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. पूण सोमया जेजूच्या देण्यान आमकां तशेंच तांकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलेलो सगळो लोक ओगी रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशां मदें केल्ल्या सगळ्या खुणांची आनी विस्मितांची जी खबर सांगताले ती आख्खे सभेन आयकली. तांचे उलोवप जातच जाकोबान अशें आपलें मत सांगलें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयल्ली विदेशां मदली एक परजा सुरवातेक थावन विंचून काडूंक देवाची खुशी म्हूण सिमियावान तुमकां आतांच सांगलां आनी हें प्रवाद्यांच्या उतरा प्रमाणें आसा, कित्याक अशें बरयल्लें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडून पडलेलो तंबू हांव नव्यान ताणतलों. तो हांव घोट्टाणांतलो उबो करतलों आनी नव्यान बांदतलों. तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयल्लीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळांतवन हें कळीत केलां तो सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी अदीक अवघड करचें न्हय, पूण तांकां अशें आमी बरोवन धाडचें. कुडया देवाक भेटोवन भोसडायल्ल्यो वस्तू तांणी खावच्यो न्हय.
समृद्धीच्या कायद्या आड लग्न करचे न्हय आनी कोमटी पिळून मारलोले वनजातीचे मांस खावचे न्हय आनी रगत शेवचे न्हय, कारण आदल्या काळार जावन सगळ्या नोकरांनी मोइजेसाची समोर परगोड करपी आसात आनी दर शेनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात.